मोगाच्या बाबयनो जितले पावटी आमी पयत पुस्तक वाचता तितले पावटी आमकां गमून येता की देव आमचो मोग कोत्ता। तशेंच जेजू आपल्या उतरांतल्यान सांगूंक सोदता, तुमी खरे निजाचे शीस जावंक तुमकां जाय तें कितें पाठ करचें पडटलें। जेन्ना घेवन पावलो पाप साहेब पॉल सिक्स्थ जेन्ना युक्रिस्टीक काँग्रेस ह्या मिटिंगेक बॉम्बेच्या शारांत आयलो, तेन्ना जेन्ना ताची लागीं लिमोसीन ही गाडी आसली, तिणें ती गाडी काडून मदर तेरेजाक दिली। आनी जेन्ना मदर तेरेजान ही गाडी घेतली, तिका नाका आसलें, तिणें काडलें आनी ती गाडी ऑक्शन केली। आनी जे दुडू तिका मेळ्ळे हे भाशेन एक संस्था तिणें पिडेवंतांक सुरवात केली। तिच्यान जाय जाल्यार हे गाडयेचो जाय तो उपयोग करूंक जातालो, पूण तिणें करूंक ना, कित्याक तिका संवसाराची आशा नासली, तिका मनशा कुळाची सेवा चाकरेची आशा आसली। आनी त्या पासून तिणें न्हय फकत वस्तूची आशा सोडलोली, पूण आपल्या गोच्च्याची के भाशेन ताणें पाठ केलोली। आनी त्या पासून जायत्या लोकांक तिचो हुस्को के भाशेन जायतो लोक तिका वळखता, तिच्या वावरा पासत, तिच्या बऱ्या देण्याच्या वावरा पासत, आनी त्या पासत आयज ती फामाद जाल्ली आसा। मोगाच्या बाबयनो आयज तशेंच कितें जेजू आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता। जरी तरी तुमी म्हजो खरो पाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार तुमचो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येयात। आनी दोन तो ओपारी सांगता। एक ओपार म्हणल्यार एक मनीस एक घर बांदूंक सोदता ओ एक टावर बांदूंक सोदता, आनी जर तर एक तो घर बांदतलो जाल्यार के भाशेन आमी जाणा कितें कोत्तोलें तें। एके भाशेन आमी ब्लू प्रिंट काडटा, जेन्ना खंयच्या जाग्याचेर खंयचें कॉलम येतोलें, खंयची बुन्याद खंयसान सोंपतली, आमी के भाशेन ब्लू प्रिंटार घालता। आनी न्हयच फकत आमी तें कोत्ता, पूण एका आर्किटेक्टाची आमी के भाशेन आदार घेता, ताकाय आमी जायते दुडू फारीक कोत्ता, बऱ्यांतलो बरो प्लान आमी काडून घेता। तशेंच जेन्ना एक मनीस एक घर बांदता म्हणटूच जाय तो तुकोस घेता, जाय ते पयशे ताका लागता। जर तर ताचे लागीं घोडो ना जाल्यार तो करूंक फुडें सरचो ना। गोडे ताका कोणी लोन दीत आनी तो करीत, पूण जरी तर ताका लागीं ताजे लागीं घोडो ना तो करचो ना। आनी जरी तर ताणें केलें जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, अद्देंच ताणें सोडलें, ताचे लागीं घोडोंक जावंक ना, आनी बेश्टोच ताणें हात घातलेलो आनी शेकी फोंडान पडलो। मोगाच्या बाबयनो असले आमी जायते बावडी गोडे आयकता वा पळयता, आनी तेंच जेजू ह्या उदाहरणा वरवीं आमकां सांगूंक सोदता। तशेंच दुसरें उदाहरण जेजू आमकां दिता, तो म्हणटा जेन्ना एक फौज एका मनशा लागीं फौज आसा 10,000 फौज, आनी दुसरे वाटेंतल्यान 20,000 फौज ताचे लागीं झूज मारूंक येता, तो के भाशेन एक निरोपी धाडटलो की म्हजे लागीं जावचें ना तुमचे लागीं झगडूंक, कित्याक म्हजे लागीं फकत 10,000 आसा, पूण तो के भाशेन फाटीं सरतलो, नाजाल्यार के भाशेन तो सांडटलो। म्हज्या बाबयनो जेजू ह्या दोन उदाहरणां वरवीं आमकां सांगूंक सोदता की आमी कितें तरी फाटीं घालूंक जाय। जर तर आमी कितें तरी ह्या संवसारान अचीव करूंक सोदता, कितें तरी आमी निर्माण करूंक सोदता जाल्यार आमी कितें तरी फाटल्यान घालूंक जाय। जावं जेजू म्हणटा तुज्या भावाचो, तुज्या भयणीचो, तुज्या आवयचो, तुज्या बापायचो के भाशेन तुवें पयस करूंक पडटलें, जर तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार। आमी जाणा जायते फावटी एका पाद्रीच्या एका माद्रीच्या जिवितान अशेंच कितें घडटा, तशेंच भाग्यवंताच्या जिवितान असलेंच आमी पळयता।
की तांणी आपल्या आवय बापायक तांच्या गोच्यांक हे भाशेन दुडवांक जावं गिरेस्तकायेक पयस करून पयसुल्ल्या गांवांत ते वावर करतात आनी हे भाशेन न्हंयच फकत एका फिरगोजकारांची तशेंच दुसऱ्या लोकांची सेवा ते करूंक पावतात आनी तेंच करूंक जेजू आमकां आयज आपयता न्हयच फकत एका पाद्रीक न्हयच फकत एका माद्रीक पूण जोण एकल्याक आमकां फुडें जायते फावटी आमचो वावर आसतलो आमचो जावं ऑफिसाचो वावर जावं दुसरो हेर वावर पूण आमी तो फाटीं दवरून कांय फावटी आमी इगोज मातेची जावं पयस सोबेची आमी सेवा करूंक फुडें वेता पूण कांय फावटी आमची शेजारी म्हणटात सदांच तो इगोजेंतूच मेलोलो आसता सदांच तो थंयसरूच आसता ताका गोच्यांचें पडलोलें ना ताका कितें भाशेन घरांतलें पडलेलें ना आमी सदांच जेन्ना असल्यो घडण्यो जातात तेन्ना बॅलन्स करूंक भोव गरजेचें तर जेजू केद भाशेन तांकां पयसावयना जेजू केद भाशेन आमकां सगल्यांक आपणायता एके भाशेन तो सांगूंक सोदता की जर तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार जाय तें तुका सोंसचें पडटलें आनी आमी जायते फावटी असले सोंसूंक पावता आयज आमी केद भाशेन चेडवां भुरग्याचो एके भाशेन उगडास कोत्ता जेन्ना आमी जाणा एक भुरगें जल्मोचें आसा जाल्यार एक आवयक एक कुटुंबाक जायतो हुस्को आसता पूण आयच्या समाजांत जायतें असलें वायट घडटा जेन्ना तांकां गमोन येता एक चेडूं भुरगें कुसव्यांत आसा ते भाशेन तीं नाटक करूंक भोंवतात इंडियेच्या शारांत पंजाबाक जावं हरियाणाक असलें जायतें आमी आयकता तशेंच आमचेय ह्या हांगा थंयसर आमी बारीक बारीक आयकता आसतलें पूण तें तितलें वाऱ्यार वचना पूण जेन्ना तें गमता कोणाक गमता कांय फावटी आमी न्यूज पेपराचेर आयकता आनी हे भाशेन तें आमी आयकता पूण आयज जेन्ना ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन ह्या चेडवां भुरग्यांक पासत आमी मागुया कित्याक एका चेडवां भुरग्या वरवीं केद भाशेन आमकां जायतें बरेंपण मेळटा तीच एक वस्तोरी एक भुरग्याक जल्म ह्या संवसारांत हाडटा म्हणटच आमी केद भाशेन देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी देवाक दिन वाचूंक जाय एका चेडवां भुरग्या पासत ताच्या देण्या पासत न्हय ताका नाटक करूंक पूण ताचो सांबाळ करूंक आनी हेंच आयज आमकां पयस सभाग करूंक आपयता मोगाच्या भाव भयणो आयज ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता आसतना केद भाशेन ही आमची भावना जावनी की आमी आमच्या भाव भयणां पासत मागूंक हांगासर एकठांय जालेले जोण एकल्या पासत आमी मागूंक की आमची मोनां बदलूंक आमच्या समाजा सवें आमची सेवा चाकरी दाखोवंक न्हयच फकत आमच्या गोच्यांची सेवा करूंक बगर आमच्या भाव भयणाची जी कोण पिडेंत आसात दुयेंत आसात जांकां गरज आसा तांची आमी सेवा करूंक आनी तोच देव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घालतलो.